दुसरे समूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप। मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरजे आयक, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देस दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयतां तांकां चोत्रायेन जीत दियात। हें जाणो जायात, जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात। तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देसांत ते तुमी सांबाळूंक जाय। ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली। ह्या नेमा कायद्यांची खबर आयकून तीं म्हणटलीं, आनीक खंयचोच लोक ह्या परत्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणणार न्हय। खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत। आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक आसतीत। पूण चोत्रायेन रावात, तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सोरूंक दिवं नाकात, पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात। देवाचें उतर हें। आमचो जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजालेम। सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजालेम। सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर। ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यांत। जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजालेम। संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता, सुडसुडीत ताचो शोब्द परगोट जाता। धोव्या कापसावरी तो हिम धाडटा, गोबरा सारको कोरवेंचो तो उपास घालता। जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजालेम। जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता। दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना, आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात। जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजालेम। उद्गार, तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत। सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवें आसा। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, समूर्त ओ प्रवाद्यांची शिकोवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात। हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शाती पावोवंक आयलां। खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलेंय घडले शिवाय समूर्ती वेलें एक अक्षर ओ एक तिकली लेगून ना जावची ना। म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक येरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले। पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत
ताका सोर्गींच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.